राज्यात एका दिसात 4 कुडी सापडपाचो प्रकार घडला। पोरणे गोंयांत आयताराच सकाळी दोगा दादल्यांच्यो कुडी सापडल्यो। हातूंतली एका दादल्याची कूड पोरणे गोंय महामार्गा कुशीक दुबावीत पद्दतीन सापडली, जाल्यार दुसरी एका रेस्टॉरंटाच्या कुशीक आशिल्ल्यात नाल्यांत सापडल्या। तिसरी कूड मांडवी न्हंयत जाल्यार चवथी कूड आमोणा पुला लागसरच्या न्हंयत सापडली। ह्यो कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्यात। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। घरदारांच्या सर्वेक्षणाच्या विशयावेल्यान आयतारा वनमावळिंगे कुडचिरे पंचायतीची खासा ग्रामसभा आपयली। आमची घरां आनी जमनीचेर हावळ येता जाल्यार आमकां गांवांत कसलोच प्रकल्प नाका असो म्हत्वपूर्ण निर्णय वनमावळिंगे कुडचिरे पंचायतीचे ग्रामसभेत घेतलो। सरकाराच्या म्हजे घर येवजणे खाला जमनी दिवपाकूय लोकांनी विरोध केला। वारका गावात मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। वारका मेगा प्रकल्प कसोच नाका म्हणून थळाव्यांची मागणी आशिल्ली। ते प्रमाण कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासले बगर मेगा प्रकल्पाक कसोच परवानो दिवचे ना तसो थाराव ग्रामसभेत पास जालो। 4 युनिटां वयर आशिल्ल्या प्रकल्पाक परवाने दिवचे ना जाल्यार ताच्या सकयल आशिल्ल्या प्रकल्पांक दितले। हो थाराव संमत जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस उक्तायली। दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांकां सोमारा खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगले, पूण तांकां खंयची खाती मेळटली तें मात जाहीर केल्लें ना। अमास आशिल्ल्यान खाती वांटपाक वेळ घेतिल्ल्याचे दामून सांगले खरें, पूण खंयचे खातें कोणाक मेळटले तें मात स्पश्ट केलें ना। ताका लागून गोंयचे सरकार खाती वांटून दिवपा खातीर केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या निर्णयाची वाट पळयतात काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। म्हजे घर येवजणे खाला घरां कायदेशीर करपाचे अर्ज 15 सप्टेंबराच्यान उपजिल्लोधिकारी आणि मामलेदार कार्यालयात उपलब्ध जातले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां खरें, पूण आलवारा मोकासो कोमुनिदाद सरकारी जाग्यार अशी कितली घरां आसात जी कायदेशीर जातली तांचें सर्वेक्षण मात सरकारान केल्लें ना। ताका लागून मुखावेल्या जिल्लो पंचायत आनी विधानसभा वेंचणुके खातीर सरकाराचो हो राजकी स्टंट तर न्ही असो प्रश्न उपरासले बगर रावना।
फ्लायओव्हरच्या कामाक लागून परवरे राष्ट्रीय महामार्ग 66 ओकोकेरो जंक्शन ते मॉल ती गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो. हे विशींची सुचोवणी भौशीक बांदकाम खात्यान जारी केल्या. 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन हो रस्तो बंद आसतलो अशें कळटा. मुळगांवां जावपी मैदानाच्या बांदकामांत घोटाळो जावंक ना हो सरपंचाचो दावो म्हळ्यार लोकांची चक्क फसवणूक आसा अशी टिका मैदानाक लागून झगडपी थळावे तरणाट्यां सयत प्रतिनिधींनी केल्या. ह्या प्रकाराक लागून सरपंचान चूक मागची नाजाल्यार आमी वोगी रावचे नात. सत्य कितें आसा ते जनते समकार हाडटले अशी शिटकावणी तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी दिल्या. तिडकल्ल्या तरणाट्यांनी नियोजीत मैदानाचेर जमून सरपंचाच्या वक्तव्याचो जाहीर निशेध केलो. मरडदार बांदड्या बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या चिऱ्या खणीचेर फोंडें पुलिसांनी धाड घाली. हे धाडीत फोंडें पुलिसांनी एक पावर टिलरा सयत आनीक एक मशीन जप्त केला. फोंडें पुलिसांनी अनवळख्या आड पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. शिकेरी चर्चीतल्या पाद्रीच्या रुमाक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूकदार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. शॉर्ट सर्किट जावन पाद्रीच्या रुमाक उजो लागलो आसूं असो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान उक्तायलो. सुमार 60,000चे सामान वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयले. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. शेल्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या उक्त्या सुवाती विशींची मुद्द्याचेर चर्चा जाली. ह्या उक्त्या सुवातींची पळोवणी करून ह्यो सुवाती पंचायतीच्या ताब्यात आशिल्ल्याचे बोर्ड लावचे म्हणून ग्रामसभेत थाराव पास केल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. त्यामुळे मैदानाचे प्रलंबीत आशिल्ले काम, बेकायदेशीर घरां तशेंच हेर मुद्दे ग्रामसभेत चर्चेक आयले.
शेनवारा बिहारच्या पटना जिल्ह्यात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 8 जणांक दुर्दैवी मरण आयले। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण रिक्षा आणि ट्रकामदी टक्कर जाल्ल्यान 7 जणांक जाग्यारूच मरण आयले, जाल्यार हेरांक उपचारा वेळार मरण आयिल्ल्याचें कळटा। हातूंत 9 बायल मनशां जाल्यार 10 रिक्षा चालक आशिल्लो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। परबवाडो कळंगूटच्या डोंगरपूर जंक्शनाचेर धाड घालून कळंगुटे पुलिसांनी 56,000 गांजो जप्त केलो। ह्या प्रकरणात दुबावित अमरीत फतीक पिराय 27 आसामचो हाका अटक केल्या। ही कारवाय कळंगूट पुलिसांनी शुक्रारा 22 ऑगस्टाक सकाळी 10 वरांचे सुमाराक केल्ली। हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात, देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा। गोंयांतल्या चडशा रस्त्यांची सामकी चवथिकाय जाल्या। पर्वरे साकून म्हापशा मेरेनचो रस्तो जाल्यार सामकोच काबार जाला। ह्या रस्त्यावयल्यान यो वच करप्यांक बरोच त्रास जाता। सर्वसामान्य लोकांक जावपी हो त्रास सरकार आनी प्रशासनाच्या नदरेक हाडून दिवपा खातीर आम आदमी पार्टीन बायक रायडाचें आयोजन केल्लें। पर्वरे देव खापरेश्वराक गाराणें घालून आपाच्या फुडाऱ्यांनी बायक रायड सुरू केल्ली। म्हापशा देव बोडगेश्वराचो आशिर्वाद घेवन तांणी हे बायक रायडीची समाप्ती केली। भर चवथीच्या तोंडार दिवचलच्या भोवतेक वाठारांत नळ सुके पडिल्ल्यान लोकांचे, खासा करून गृहिणींचे हाल जाल्यात। नळाक उदक नाशिल्ल्यान लोकांक वळवळे काडचे पडल्यात। शुक्रारच्यान नळ सुके पडल्यात। दिवचल म्हालात उदकाचो प्रस्न उप्राशिल्लो आसा। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण पडोशेच्या उदका शुद्धीकरण प्रकल्पात तांत्रीक अडचण निर्माण जाल्ल्यान ह्या प्रकल्पांतल्यान उदकाची पुरवण जावपी वाठारांनी मोठो प्रस्न उप्रासला। नळ सुके पडिल्ल्यान दिवचल शारा सयत सरभोवतणच्या वाठारांतल्या लोकांक, खासा करून बायलांक उदका खातीर वळवळे काडचे पडटात। देखून चवथी पयली हो प्रस्न सुटावो करपाची मागणी थळावे करीत आसात। सेगीत पडपी पावसाच्या फाटभुंयेर गुजरातच्या शंकर टेकरी वाठारांत एक पोरणी संरक्षण म्हणत कोसळपाची घडणूक घडली। ही घडणूक घडटाच सुरक्षा पंगडान बेगोबेग धाव घेतली। ह्या घडणुकेत एकल्याची पांयाक दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी।
साकवार बोरी हांगा पार्क करून दवरिल्ल्या एका टेम्पोक वेगान येवपी कारीन नेटान धक्को दिलो. सुदैवान गाडयेत आशिल्ल्या कोणाकूच दुखापत जावना. ह्या घडणुकेक लागून येरादारीची कोयणी जाली. फाटले कांय दीस जाले येरादारीची कोयणी हो प्रस्न सोदचोच जाला. तेन्ना सरकारान बेगीनच समांतर पूल बांदचो अशी मागणी वाहन चालक तशेंच थळावे लोक करपाक लागल्यात. शुक्रारा दिल्लीच्या मंडियाला गावात एलपीजी टँकर आणि पिकअप ट्रकामध्ये टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत 2 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें जाल्यार 20 जाणांक गंभीर दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या अपघाता वेळार ही टक्कर जाली तेन्ना व्हड उजो लागलो देखून तांकां मरण आयिल्ल्याचें कळटा. पिरायेची 84 वर्सां जाली तरी दिवचलचे एके मुर्तीकार रमाकांत शेटकर अजूनही गणपतीची कला सांबाळून आसात. अजूनही ते बोड्डेच्या कुमारवाड्यावयले आपले चित्रशाळेत गणपती रंगयतना दिसतात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या आक्रमणाविशीं तांकां खंत आसा. 10 वर्सांचे आसतना रमाकांत शेटकर हांकां माती कलेची आवड. आतां जाणटेपणाक लागून अशक्तपण आयला. मात आंगातलो कलाकार वग्गी बसपाक दिना अशें रमाकांत शेटकर म्हणटा. प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो मूर्ती कायमच्यो बंद जाल्ल्यो ना जाल्यार पारंपरीक माती कला बंद पडटली असो भंय रमाकांत शेटकरांनी उक्तायला. शिमला सध्या उटंगराचो पावस तशेंच धुके पडिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. व्हड पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जाला. जायते कडेन पालसणां कोसळ्ळ्यात तशेंच धुक्याक लागून वाहन चालकांक रस्त्याचेर मुखार कांयच दिश्टी पडनाशिल्ल्यान तांचीय बी गैरसोय जाल्या. घरांचेंय बी लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शेनवारा झारखंडाक उटंगराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान जनजीवन विस्कळीत जाला. कांय जाणांक मरण आयलां जाल्यार कांय जाण जखमी आसात. शुक्रारा ती सेरायकेला खरसावन जिल्ल्यांत एका घराची वणत कोसळपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेन आवय पुताक मरण आयलें. कांय कडेन पालसणां लेगीत कोसळिल्ल्यान कांय जाणांक मरण आयलां तशेंच कांय जाण बेपत्ता आसात. मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.
मये वाठारांत परत एक फावट गव्यांची धुमशणां सुरू जाल्या. धांवते कारीक गव्यान धपको मारिल्ल्यान कारीची मोडतोड जाली, मात कार चलोवपी तरणाट्याक कांयच जावंक ना. शुक्रारा रातीं उसरां हो अपघात घडलो. उत्तराखंडाच्या चामोलीत जाल्ल्या ढगफुटीक लागून कांय कडेन पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो. हाचो परिणाम सर्वसामान्य लोकांक जाला. पालसणां कोसळिल्ल्यान 7 भुरग्यांक मरण आयलें. कांय जाण व्हांवूनय गेल्यात जाल्यार कांय बेपत्ता आसात. तशेंच दुकानां आनी लोकांच्या दुचाक्यांचेय लेगीत लुकसाण जालां. सध्या सोद मोहीम सुरू आसा. गुजरातच्या महिसागर जिल्ह्यात आशिल्ल्या कडना धरणाचे कांय प्रमाणात उदक सोडलां. तशेंच 4 फूट मेरेन सगेटी उक्त्यो केल्यात, जाका लागून हायड्रो पॉवर खातीर 20,400 क्युसेक उदक सोडपाक मेळ्ळां. आनीक 14,000 क्युसेक उदक येत आसा. अदमासा प्रमाण तें उणें जावंक शकता, पूण वाडत जाल्यार तें प्रमाण चड उदक सोडटले. सगळ्या प्रशासनांक लोकांक ही विशीं कळोवपाचे आदेश दिला. सेगीत पडपी पावसाक लागून मैसुरात डेंग्यूचे दुयेंती मेळपाक लागल्यात. थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कांय जाणांक बरीच थंडी भरल्या. ह्याच म्हयन्यांत अजून मेरेन डेंग्यूचे 8 दुयेंती नोंद जाल्यात. दोतोरांच्या म्हणण्या प्रमाण कांय दुयेंती तपासपाक येनात, हाका लागून तांचे मदीं डेंग्यूचे दुयेंस आसा काय ना तें कळपाक मार्ग ना. पूण अशीं लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदीं कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाड जाल्ली दिसून येता. चड करून 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या मजगतीं हो कॅन्सर जाल्लो दिसून येता. पोटान दुखप, अचकीत वजन देंवप ही ह्या कॉलन कॅन्सरा फाटली मुखेल लक्षणां. खंय तरी सारको आहार नाशिल्ल्यान, सोरो पियेल्ल्यान तशेंच सिगार ओडिल्ल्यान ह्या कॅन्सराचें दुयेंस जाणवता. देखून दर एकल्यान आपल्या भलायकेची जतनाय घेवपाचें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात.